स्वदेश स्किमीचो जीटीडीसीत गैरवापर आग्वाद किल्ल्यार घाल्ल्यो साऊंड लायटी दिल्यो बागा प्रायव्हेट एजन्सीक परत हाडूना 4 कोटींच्यो नव्यो लायटी सीएजीत एक्सपोज। दक्षिणेत एकाच घर नंबरार वेगवेगळ्या जाती धर्माचे 80 वोटर रोखडेच एक्सपोज। मेडिकल डेंटलाक ओबीसी पीजी आरक्षण अधिसुचोवणेक काँग्रेसीची डेडलायन। दिव्यांगां खातीरच्या 10 स्किमीर अर्ध्या मायज फंड विना वापर। 3 स्किमींचे 0 लाभार्थी। सगळ्या स्किमीक 1 कोटी सकयल बजेट। फेस्टिवलाक 10 कोटी। राज्यात पहिलेच खेप वास्को सप्ताचे फेरीचो इन्शुरन्स। मुरगांव पालिकेर 20.25 कोटी। देवस्थान समितीचो 3 कोटी मेळून फेरीचो 23.25 कोटीचो इन्शुरन्स। हाऊस टॅक्स वाडोवपा वयल्यान सांताक्रूज ग्रामसभेत बोवाळ। थोड्याक सरपंचान उलोवंक दिले ना। तोंडाक हाताक रिबिना बांदून निषेध। आमदार रुडॉल्फ लोकांबरोबर। तिस्क उसगांव पीडीए मार्केटात उजो। पेपर प्लेट्स करपी शॉपाक उजो। चौथीच्या निमतान भरिल्ले 22 लाखांचे सामान काबार। उजो आटापा। लागसारची शॉपां साल्वार। आनी कोमुनदादीच्या जमनी वयली अनधिकृत घरां अधिकृत करपाचे विधेयक भूमिपुत्र बिलाचे नवे वर्जन। विधेयक गोंयकारांचे बऱ्याचे न्हय। आमदार वेंझी करमळे कोमुनदादीचे बसकेंत।